नमस्कार. गोवा टुडेत अपेक्षा पेडणेकरांचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. मुख्यमंत्री मंत्री ऑफिसां सरकारी बंगल्यांचे रेनोव्हेशनाचेर कड्डितात कोटी. 2012 सावन मंत्रालयातले चेंबर आल्तिनावेले सरकारी बंगल्यांचेर कड्डिले 4 कोटी मायज. खासा रिपोर्ट. प्रधानमंत्री मोदीन भारताची पहिली इंडिया मेड विमानवाहू झुजारी बोट INS विक्रांत केली कमिशन. मोठ्यो विमानवाहू झुजारी बोटी बांधपी 6 देशांमदी भारताचो आस्पाव. सोनाली फोगटाचे मरणाचे केशीत गोयच्या पुलिसांनी हिसारात तिचो लॉकर केलो सील. 3 डायऱ्यो जप्त. ड्रग्सांचे वेव्हारात धरिल्ले आरोपी न्यूनीस मांद्रेकार गांवकाराक 7 दीस न्यायालयीन कस्टडी. गोंयांत कायदो सुवेवस्था काबार. बनाना रिपब्लीक गँग्स ऑफ वसेपूर कुडचडे रेवकारांचे हत्येवेल्यान काँग्रेस मागता ॲक्शन. 24 वरां जाली फायरिंग करपी मेकळो. 5 रेवकार ताब्यात. धारगळे देऊळ वाड्यार मेळ्ळे आफ्रिकन जातीचे खवले माजर. थळाव्यान धरून केले राना खात्याचे स्वाधीन. खवले माजर दुर्मिळ संरक्षित जातीचे. आणि टीम इंडियाचो आदलो गोलकीपर कल्याण चौबे AIFFचो नवो अध्यक्ष बायचुंग भुतियाक 33 आड 1 मतान हारयलो. 2020 जावपाची वेंचणूक धुकलिल्ल्यान फिफान घाल्ली बंदी. मुख्यमंत्री मंत्री ऑफिसां सरकारी बंगल्यांचे रेनोव्हेशनाचेर कोटी कड्डीत आसात. 2012 सावन मंत्रालयातले चेंबर आनी आल्तिनावेले सरकारी बंगल्याचेर 4 कोटी मायज मोडल्यात. सुदिनान फाटले टर्मात 55 लाख मोडून मंत्रालयात चेंबर रेनोव्हेट केला. मुख्यमंत्र्यान बंगल्याचेर 2 कोटी 30 लाख मोडले. सध्या कोटी मोडून परवरे मंत्रालयाच्या 3ऱ्या मजल्यार CMOचे काम चल्ला. दरेक नवो मुख्यमंत्री आनी मंत्री आपल्याक सरकारी बंगलो आनी मंत्रालयांत चेंबर मेळ्ळो काय आपल्याक जाय तशें रिनोव्हेशन करून घेता. कांय मोजकेच मंत्री आसात ते मेळ्ळ्या ते परिस्थितीत समाधान मानून चेंबरांत काम चलयतात. ह्या बंगल्यांचेर आनी मंत्रालयाच्या चेंबरांचेर मेंटेनन्स, रेनोव्हेशन आनी फर्निचराचेर फाटल्या 10 वर्सांत 4 कोटी मायज कड्डिल्यात. बंगल्यांचेर 3 कोटी 10 लाख जाल्यार मंत्रालयांच्या चेंबरांचेर 97 लाख खर्च. मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्याचेर 10 वर्सांत 2 कोटी 30 लाख खर्च. 10 वर्सांत पर्रीकार उपरांत पार्सेकार आतां प्रमोद सावंत रावता. सुदीन आनी पावसकार राविल्ल्या हेरंब बंगल्याचेर 10 लाख 45 हजार खर्च. पार्सेकार आनी विनोद राविल्ल्या बंगल्याचेर 15 लाख 55 हजार खर्च. उपमुख्यमंत्री बाबू रावतालो त्या बंगल्याचेर 27 लाख 56 हजार मोडले. सुदीन ढवळीकारान आपल्या कॅबिनाचेर 55 लाख कड्डिले. मिलिंदान 7 लाख, विनोदान 5 लाख मोडून कॅबिनां रेनोव्हेट केली. रोहन खंवटेन 5 लाख 72 हजार मोडून कॅबिन रेनोव्हेट केले. सध्या मंत्रालयाच्या 3ऱ्या मजल्यार रेनोव्हेट करून सुसज्ज CMO ऑफिस करपाचें काम चल्लां. त्याचबरोबर मंत्रालयाचो कॉन्फरन्स हॉल आनी कॅबिनेट रूमूय रेनोव्हेट करतात. लोकांच्यो गरजो भागोवंक सरकारी तिजोरी खाली मात मंत्रालयाचेर 10 कोटी कड्डिता म्हूण विजयान आवाज काडिल्लो. विजय मिनिस्टर ब्लॉका वयर सध्या एक कन्स्ट्रक्शन काम चालू आहा तेजेरूय फाटी आतां तुवें आयकूंक ना नवें पार्लमेंट हाऊस, नवे PMO अशें भशेन हें मरे ताज महालाचे प्रमाणे जाता जाल्यार नकळो हांव तें पूण बरें पावरफूल आहा. जे स्किमींग पयशे ना ते 10 कोटी रुपया चीफ मिनिस्टर आपली ऑफिस बांदता अशें म्हणून दुसरे मंत्री सांगतात. कोणाक वास्तू दोश लागता, कोणाक दिशा ग्रह बांदतात, कोणाची स्वताची पसंत नापसंत सांबाळटा आनी सरकारी खर्चान जाय नाका तशें रेनोव्हेशन करून घेत आसता. लोकांक सबसिडी आनी स्किमीचे पयशे मात चवथ, दिवाळी, नातलांची परब ना जाल्यार इलेक्शनाच्या उत्सवाक. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. प्रधानमंत्री मोदीन भारताची पहिली मेक इन इंडिया विमानवाहू झुजारी बोट INS विक्रांत केरळाचे कोचीत नौदळाक कमिशन केली. 20,000 कोटी रुपया खर्च करून ही झुजारी बोट केरळातल्या कोचीन शिपयार्डात बांधल्या. PM मोदी म्हणटा भारत संवसारातल्या त्या देशाकडेन वांटेकार जाला
जे इतली व्हड विमानवाहू झुजारी बोट तयार करूंक शकता. ह्या वेळार नौदळाचो नवीन ध्वजाचे अनावरण केले. सोनाली फोगटाचे मरणाचे केशीत गोंयच्या पुलिसांनी तिचो हरियाणाचे हिसारात लॉकर सील केला आनी तिच्यो 3 डायऱ्यो जप्त केल्या. मजगती ड्रग्सांचे वेव्हारांत धरिल्ले आरोपी एडविन न्यूनिस, रामदास मांद्रेकार आनी दत्तप्रसाद गांवकार हांकां तिगांकूय 7 दिसांची न्यायालयीन कस्टडी पडल्या. पुलिसांनी आरोपींची आनीक 3 दीस पुलीस कस्टडी मागिल्ली. NDPS कोर्टान केस 6 सप्टेंबर मेरेन धुकल्ल्या. एक लॉकर है कोई उसको सील किया है और 3 डायरी ली उन्होंने. तो कोई आगे गुड़गांव जाने का कोई प्लान पुलिस ने बताया हो? ये कह रहे रात को बताएंगे हम, रात को बताएंगे कल का प्रोग्राम. बैंक भी गए थे, बैंक मेरे से ऐसी कोई डिस्कस नहीं उनकी बैंक के लिए. तो अभी तक की जो 3 दिन हो गए तो पुलिस के हिसाब में जांच कर रही है, उसमें संतुष्ट हैं या क्या? ये कह रहे हैं अभी हमारी अलग अलग टीम बनी हुई है. एक यहाँ भेजी हरियाणा में जांच के लिए, जो उससे पूछताछ कर रही है वो अलग टीम है. तो हमारा काम है यहाँ की जांच करना, तो ये जांच कर रहे हैं. कोई सुप्रीम कोर्ट में भी आपने CBI के लिए पेटिशन लगाई है? हाँ, हमारे रिलेटिव उन्होंने डाली है. यहाँ भी कोई ऐसी चीज़ मिली है सर जो इस केस में काम आ सके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. घर है नॉर्मल सी जो घर में यूज होने वाली चीज़ें वही है, और कुछ नहीं है. बैंकों में हम लोग जैसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में ऊपर उठा दो, सुधीर के घर जाएंगे क्या? ऊपर उठा दो, ऊपर सुधीर के घर जाएंगे क्या? सुधीर के बस. इतले मजगती ड्रग्साच्या व्यवहारांत धरिल्ले आरोपी एडविन नुनीस, रामदास मांद्रेकर आणि दत्तप्रसाद गांवकाराक 7 दिसांची न्यायालयीन कस्टडी पडल्या. पुलिसांनी आरोपींची आनीक 3 दीस पुलीस कस्टडी मागिल्ली. NDPS कोर्टान केस 6 सप्टेंबर मेरेन धुकल्ल्या. सोनाली फोगाटाच्या केशीत धरिल्लो एडविन नुनीस हो खापो ड्रग डीलर. ह्या आदी ताका दुसरे केशीत हैदराबादचे पुलीस धरपाचे आशिल्ले, मात गोंयच्या पुलिसेन मजत केली ना म्हण हैदराबादचो पुलीस कमिशनर CV आनंद उलयलो. विजय म्हणटा गोंय पुलिसेक हाच्यान मोठी लजेची गजाल ना. घर मंत्र्यान खंय घरा बसचो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि महेश घाडी. गोंयची कायदो सुवेवस्था काबार जाल्या. गोंय जाला बनाना रिपब्लीक. वता वता थंय गँग्स ऑफ वासेपूर. कुडचड्यार बाणसाय रेवकारांचे हत्येवेल्यान काँग्रेसीन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी कायदो मंत्री थळावो आमदार निलेश काब्रालाक सोलून काडले. दोगांकडच्यान खंय एक्शन जाय. फायरिंग जावन 24 वरां जाली. पुलिसांच्या हाताक कोणूच लागना. 5 रेवकारांक दुबावान धरिल्ले. फाटल्या काही दिसांनी जे इन्सिडेंट जाले ते मागीर एलन डिसोजाचे आसूं किंवा BJPची लिडर सोनाली फोगट आसूं आणि गेल्ले 3-4 दीस जो मिसिंग आशिल्लो भुरगो मोहम्मद आगा आणि सगळ्यात महत्वाचे म्हणटा ते काल कुडचड्यार शूटआउट जालो. हाच्या वयल्यान कळून येता की लॉ अँड ऑर्डर म्हणटा ते कंप्लिटली कोलॅप्स जाला गोंयांत. होम मिनिस्टर आसा पळय तो आयदर पुलिसांक सारखे काम करपाक दिना ना जाल्यार पुलीस डिपार्टमेंट सारखे काम करना. आज लोकां भितर एक फियर एन्झायटी तयार जाल्या. अरे गोंयांत केन्नाच आमी शूटआउट आयकून नाशिल्ले. मनशांक मारतात म्हणले हे खंय तरी आमी UPच्या दिशेन खंय तरी चल्ल्या. आणि पुलीस कितें काय म्हणल्यार एक्चुअली तांणी अंडर सेक्शन 302 जे मर्डर आसा ते थंय लायिल्ले. हांव मुख्यमंत्र्याक आनी मायन्स मिनिस्टराक विचारपाक सोदता की गोंयांत काल फक्त 5च लोकांक कित्याक अरेस्ट केले. तुका जर तर अंडर सेक्शन 379 अरेस्ट करपा आशिल्ले तर तुवें गोंयभर जितले लोक अंडर सेक्शन 3 ऑफ द गोवा मिनरल्स एक्ट इलिगल प्रिव्हेंशन एक्टा अंडर जे आसा पळय सगळे अरेस्ट करचे आशिल्ले काल. म्हणजे हे सगळे अटेन्शन डायवर्ट करपाचे टॅक्टिक्स. म्हजो आरोप आसा हो की थंयचो स्थानीक आमदार आणि वश म्हणटा ते आमचो एनवायरमेंट मिनिस्टर जो सबसिक्वेंटली लॉ मिनिस्टरूय आहा. सो बॅन आसतना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कसो जालो म्हणजे लॉ मिनिस्टराचो फेलियर. दुसरे एनवायरमेंट मिनिस्टर गेल्ल्या काल 24 वरां भितर ह्या सरकारान एनवायरमेंट डिपार्टमेंट मायन्स डिपार्टमेंटान कितें एक्शन घेतल्या. बाणसाय शूटआउटा उपरांत रेवेच्या धंद्याची कायदेशीर घडी बसोवंक म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांजे संबंधीत खात्यांची बसका घेतली. जिल्लोधिकारी पुलीस पोर्ट कॅप्टन PWD पर्यावरण खात्याचे अधिकारी आशिल्ले. केरी तेरेखोल सावन शापोरा कोलवाळे आमोणा सावय ते कुडचड्यार मेरेन रेवेचो रात्या बेकायदेशीर धंदो चलता. कोर्टाची बडी पडूनय अजून सँड झोनिंग आनी EC जाग्यार पडना.
आता रेंव आनी चिऱ्यांचे खणीक इसी दिवंक प्रक्रिया सोपी करपाचे बसकेत थारला. घेवा एक कमर्शियल ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट. देड दिसाची चवथ जाली. आता 5, 7, 9 आनी अनंत चतुर्दशी मेरेन 11 दिसांचे सार्वजनिक गणपती. मात काणकोणांत तुडला गांवचे खाशेलपण. थंय 3 दिसांचो गणपती. 8 फामिलींच्या ह्या ल्हानशा गांवांची खंय पिळग्यांची परंपरा. गांवाचेर कसलेच अरिश्ट येवचे न्ही म्हूण जाणटेल्यांनी घालून दिल्ली ही परंपरा हो गांव आजूय फुडें चलयता. खासा रिपोर्ट. तुडला गांव आसा तो राज्यकारणीचो गांव आसा आनी पयलीं आमची पळय दैवत आसा, आराध्य दैवत आसा, तें दैवत सांबाळपा खातीर आनी गांवा भितर कसलो रोगराई येवपा जायना, कोणाचेर कितें जावपा जायना, अन्याय जावपा जायना, ह्या कारणाक हेका लागून आमचो गणपती हो 3 दिसांचो आसा. आमी गणपती चवथी दिसा हाडून आमी पुजे लायता. पंचम दिसा आमची नव्याची आसा आनी दुसरें म्हणल्यार मागीर आमी सगळें साहित्य मडकी आमचे प्रत्येक एक करता पुरुश ताका आमी एक मडके आसता आनी तें घेवन मागीर आमी शिशाच्या कापट्यांची घेवन आमी कारवळ्या थिंगा आमचे देवेची दोंगरार ना सकल आमचे हे आमचे घेवन वयता पळय आमी सगळे आमचे ओजी घेवन वयता पळय न्हू, ते एक पुरुषाचे एक आमचो चरवण म्हणटात ताका. एक देवाचें चरवण आसा तें भट शिजयता आनी तेणी शिजयले नंतर तेणी काम केले नंतर वेळी सांगता केले नंतर तेजे नंतर आमी सगळें शिजोवपा दवरताय. शिजयले नंतर मागीर देवाची सांगता जाले नंतर मागीर आमी येता कुय घालीत गांवां येताय. कोणी आमकां मेळनयो आनी तें मेळ्ळे नंतर फाटल्यान आमचो कोण देव आसता आनी तो ताका कितें बाद जायनयो अशें म्हणून आमी कुय घालीत येताय. ते सगळे करून आमगे देव घेवन बसलो आसतना ते करूं जाय आसता. ही वेगळी आनी पद्दत ना. परंपरा पयलींसान चालू आहा आमगेली. आमगे खुटे आहा, जोगोड आहात, ताका लागून ते 3 दीस म्हळ्यार आमगेली पयली दिसा नवी जाली, ती जोगोण जाली, दुसरा ही जोगोण जाली. म्हळ्यार देव आमकां कशें पावयतले. 3 दिसांची ह्या जोगोण्या लागून आमगे 3 दिसांची चवथ. ह्या वाड्यार 8 घरां आसात आनी सुमार 90 पॉप्युलेशन आसा. पिढ्यान पिढ्या चलत येयली परंपरा सांबाळपाचें काम हे हांगचे लोक करतात. प्रुडंटा खातीर काणकोणच्यान भवेश बोरकर. दवर्ले रुमडा मळार डेंग्यू आनी चिकनगुन्याच्यो केशी वाडत आसात. रस्त्यावेलो कोयर पंचायत मनाक पाणता तेन्ना उखलता. गटारां उक्ती, जळारांचें राज्य. पंचायत कांयच करूंक तयार ना म्हूण लोक बोवाळ मारता. आमच्या कॅमेरांत ही परिस्थिती दिसता. पंचायत सद्याक कांयच उलोवंक तयार ना. सरकारान नजर घालची म्हूण तांची मागणी. Every alternative house has got a dengue and chikungunya, and we are facing lot of problems. Chikungunya, there is no vaccine, but at the most what we can do is keeping the premises clean. But go to see the garbage issue that is rising high in Rumdamal is not in anyone's hands. But Panchayat, the authorities can take it in hand. They do it only for a week wise, but this cleaning has to be done in a daily basis and keep the premises clean so that public also can manage. They come once in a before elections or after elections and they finish it. And the problem that is we are facing is the common people who are facing the chikungunya. And every alternative house is got. So what is the solution? If the panchayat can come and clear all the garbage everywhere and clean the gutters and close the gutters. All the gutters in Rumdamal are open and there is no solution to it. Only panchayat can help us. There are a lot of mosquito breeding because the plants have been not cut. Even if they are coming with a machine, but after cutting the machine, they are not cleaning it up. So again the mosquitoes breed there and then the water falls and then the water log is there because you have not cleaned what you have chopped. इतनी गंदी बांस बैठ नहीं सकते हम लोग गैलरी में थोड़ा भी तो चाय के कप और किधर कितना कचरा लाते इधर फेंकते ही जाते हैं लोग. बस हो गया. ये आपका गांव का है क्या? बस इधर ही गाँव का है, किधर का है पता नहीं. किधर से आके उड़ाते जाती. हम लोग तो नहीं उड़ाते. हम लोग का तो हम लोग जितना हो हम लोग जला जाते जलाते. धारगळे देऊळ वाड्यार आफ्रिकन जातीचे खवले माजर मेळ्ळा. राती गांवांत भोंवताना दिसलें. थंयच्या गोविंद धारगळकारान ताका धरून दवरलें आनी राना खात्याचें स्वाधीन केलें. हो प्राणी संरक्षीत जातींनी येता. ही खवल्या माजराची दुळमीळ जात. लोक असल्या खवल्या माजराक मारून खातात म्हूण राना खात्याचो अधिकारी सांगता.
हे जे जनावर घालो तुमकां खबर आसलें? रात्री 1 सुमार आमच्या दारासून हे जालो. मागीर कोणी आमी पळयलो आनी दुसरे आमच्या शेजाऱ्यान पळयलो. तेणे आवाज केलो तेन्ना प्रशांत धारगळकर आनी हांव धांवन येयले. प्रशांत धारगळकरान तो गड्ड आनी तेका धरतना कितें हे बी वेपन बी अशें कितें धरला? ना ना कांय ना. आमी प्लास्टीक तेजेर धाकले आनी मागीर तेका गड्ड धरलो. आनी मागीर आमचे कडेन केज आसली, पिंजरो आसलो. त्या पिंजऱ्यान तेका व्हरून दवरलो. ओके. मागीर आमी सकाळी आमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे हेका कॉन्टॅक्ट केलो. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक कॉन्टॅक्ट केलो आनी आतां ते येयला आनी आतां ते व्हरून रेस्क्यू करतले. ओके. सो हे एनिमल आहा ते व्हेरी रेअर एनिमल आहा, चड करून मेळना आनी हेजे हंटींग आनी पोचिंग चड आसा. ओके. सो लायक हे प्रोटेक्टीव स्पेसीस आनी शेड्यूल 1 येता वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन. ते हे आमी प्रोटेक्टीव एनिमल म्हणून आमी परत जंगलान सोडल्या. ते कोणी ते धरून एकटे मारूंक शकता म्हणून आमी ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या हातीन दिले, तेंचे कडेन दिले. प्रशांत धारगळकर जेणे हे एनिमल कॅप्चर केल्ले तो आतां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे रेस्क्युअर येयला. तेजे कडेन तेणे ते तेच्या हातीन सोंपयले. टीम इंडियाचो आदलो गोलकीपर बंगालचो बीजेपी फुडारी कल्याण चौबे AIFाचो नवो अध्यक्ष. सोमारा वेंचणूक जाली. चौबेन भारताचो आदलो कॅप्टन बायचुंग भुतियाक 33-1 मतान हारयलो. 2020 जावपाची ही वेंचणूक जावंकूच नाशिल्ल्यान फिफान AIFाचेर बंदी घाल्ली. सुप्रीम कोर्टाचे अर्दी उपरांत बंदी फाटी घेवंक वेंचणूक जाली. नारायणा कोचिंग सेंटरात अखिल भारतीय NSET म्हळ्यार नारायणा स्कॉलिस्टिक एप्टिट्यूड टेस्टीत टॉप करतल्यांक नासाचेर फ्री ट्रिप नारायण ग्रुपान जाहीर केला. हे स्कॉलरशीप टेस्टीक ऑनलायन आनी ऑफलायन पर्यायूय आसतलो. 100% स्कॉलरशीप मेळटली. तशेंच बाकीचे कोर्स फ्री मेळटले म्हूण नारायणा ग्रुपाचो गोंयचो मुखेली सांगता. Today Narayana Goa is launching scholarship come admission test, that is NSAT, which is Narayana Scholastic Aptitude Test, and this test we are going to organize both offline and online. Offline exam will be conducted 12th and 20th of November all across the Goa, and online test will be conducted from 26th of October to 30th October and later on 2nd November to 6th November. We are offering up to 100% scholarship, and one more important thing is there that those who will top the India and all across India, they will be sent to the NASA free of cost. And once you qualify and answer this NSAT exam, later on different kind of free of cost services will also be giving. And these services are, you can see, these are the absolutely free of cost services. These are the board booster capsule program is there. There's a Olympiad capsules are there, the NTSC capsules are there, which is exclusively for the class 10. And from 7th to 9th, the maths Olympiad and the other science Olympiad capsules are there, which will be free of cost. It will not be included in your regular fee. And the board booster capsule will also be there from 7th standard to 12th standard. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.